फाटले 9 दीस देवाच्या उतराचेर आटापलोल्या आणि मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या विशयांचेर आमी खोलायेन नियाळ केले. मानेवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवासी जाल्ल्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमकां बागेवंतपण जोडूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानेवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या ओप्रूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भक्तांच्या एकतारांत आसा म्हूण पवित्र इगोर्स मातेन दोबाच्यान जाहीर परगटणी करूंक विनंती करता. आनी मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांदूंक पावूंक मागता. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इतेसावा लोगना दिसा देवाचें बेसांव मागता मार्कुस आनी वेरोनिका फेर्नांडीस नुवे. विजा मेळोवंक मागता जिबा जॉर्ज केरला. फामिलीक बरी भलायकी मागता बिनू जॉन बोर्डा. बरी भलायकी मागता जोझफ जिमी आनी फामील केरला. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता सांतना आल्मेडा तालिगांव. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता फ्रेडी आल्मेडा तालिगांव. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता विल्सन आल्मेडा तालिगांव. आयच्या दिसा खेरीतपणी देवाचें बेसांव मागता काजार जातल्या एस्निया आनी जोकी मेंडिस. दिनवासणेचें मीस पेटयता मयुरी रॉड्रिगीस माजोड्डा.
आग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता डेझी फेर्नांडीस मारगांव. दिनवासनेचे मीस पेटयता फ्रांसिस्को कायदो आनी फामील गोवा वेला. आग्नेल फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आंतोनियो फेर्नांडीस माजोर्डा. दिनवासनेचे मीस भेटयता आग्नेलो पेरेरा उतोर्डा. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एरिना सिल्वा खोर्तालीम. भुरग्यांचे देणे मागता मायकल आनी क्विन्सी वाज बिचोलीम. सगळीं आमी उबी रावया. घडीभर आमचे हात जोडुया, आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती आमचे काळजाचे आवडे मानेवून तागल्या वरवीं दोनूय देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगळ्यांक मानेवंत आग्नेलाचे 96वी पुण्यतिथीच्या दिसाचे समारंभेक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी सांगातान देवाच्या उतराचेर नियाळ केला आनी मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख आमच्या जिणेक लागू करूंक घेवंक प्रयत्न केला. आयचो विशय आमच्या भाग्यवंतपणाक पावूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्यांची यात्रा म्हणल्यार आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. ही यात्रा कशे परी चलूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. जेजू जो वाट, सोत आनी जिवीत, आमी स्वर्गीच्या राजाचे वाटेर चलतना आमचो सांगाती. हें आयज आमी नियाळुया. मानेवंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्लोली स्वर्गीच्या राजाची वाट जेजूक आनी एकामेकाक बागा घेवन आमी चलुया. दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेतना पवित्र सोबेन मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक खतखत्यान मागुया.
आनी जायती पावटी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार चलूंक आमी चुकल्या आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनया देवा लागीं बोगसोणें मागुया आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया भोव मोगाल बापा कोश्टां अडचणीक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांचे मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप म्हजे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव जेरुजल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात तिचे चाकरीचे दीस सोंपले तिचे पातकाचे फारीकपण जाले सगळे तेचे कोटेपणाक सर्वेस्पराचे हातांतली दुपेट कास्त तिने बोगली एक ताळो आदरतात ओरोन्यान सर्वेस्परा एक वाट तयार करात ओरोनांतले देवाक एक निती राजमारोग करून दवरात सोगली फालकी बरून येवन दी दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी सोगली उंच कडपा सपाट जमीन जावन दी आनी सोगली लांब लांब दोंगराचे मैदान जावन दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्खे मनशा कुलाक ती दिसतली कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराची तोंडांतली एक ताळो हुकूम दिता परगट कर कितें परगट करूंक आख्खे मनशा कुळा म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतली फुलां इतली सर्वेस्पराचे स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता फूल बावता पूण देवाचे उतर सदांच तोखता सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचेर तेंगशेर चडून वच जेरुजल्या खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार भिरांती विणे बोब मार जुदांचे नोगरांक सांग हो पळय तुजो देव पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता आपले बोलान सगळे आपल्या हातान करता जैतीचे इनाम
ताचे बरोबर येता. ताचे जोयतीचे सगळे चिनी ताचे फुड्यान वेता. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुलांक उखलता. तांकां आपल्या खांकेन मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाचे जाग्यार पावयता. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. म्हणुया, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचेर प्रितुमेवर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायनांक गोडात. वर काडात नांव देवाचे, परगडयत तारण ताचे. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. तांचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळोयात ताची कोतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयचे देवाचे ताचे इतले बेम दरचे. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीचे ताचे राजवड. स्वर्ग सगळो आनंद भरूंक, उल्हासन आख्खो संवसार. खूब बोरला दोंगेर जागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाळ जमीन, बुरगोटू आनंद भरीत. रानांतली सगलीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत. मंजोबी प्रितुमीची सगली नीत संवसाराची. पोरजांचे खरेंच जोडटी परमेश्वर होबले येता. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. बागिवून पेद्रूचे पयलें चिटी वेलें वाचप. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करून आयती रावात. आनी जेसू ख्रिस्त दिसती पडटलो तेन्ना जे सोडवणीचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास देवात. देवाची कालती पालोक भुरगीं जायात. आनी तुमी सोत वळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वंदवण्यान परमणे चलतल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. हांव पवित्र, देखून तुमी पवित्र जायात. अमको वो तमको म्हूण पोले नासतना जण एकल्याच्या कोरण्या परमणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात. देखून ह्या परदेसान जियेताना ताची खरी भक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांक कदींच पलक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यान. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, पूण निश्कलंक आनी कोतावीण मेंढऱ्याच्या म्हणगे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात. संवसार रोजचे आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन करून मोहिमेक उबारलो. देखून तुमी देवाचेर बावार्थ आनी बोरवासो दवरूंक पावल्यान. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Jesu तुझे बाय रोस्तना तुझ्या बापाशी आमकां वोर Jesu ponoji won pontu tuju tran amkaं जीवन को Zoi sorves porak zoi 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 sorves porak zoi 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 sorves porak Zoi sorves porak Zoi sorves porak zoi zoi सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या शिसां भितरले दोग जाण जेरुजाल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी पोरातून मागलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो ताच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिन वासून तो मुडलो आनी तांकां तो दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखा वेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओठ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलफोतालें न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाता एकवटलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं आनी सांगलें सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मुट्टा आसतना आपणें ताका वळखलो तेंवूय सांगलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाल बाबा भयणीनो आमी सगळीं आमच्या जिवितांत वाट चलता आमी वाट चलून हो पिलारचो दोंगर चडून हे पवित्र सुवातेर आमी आयल्या आमी वाट चलून आमच्या वावराक आमी वेता आमी वाट चलून आमच्या सोयऱ्यांक दायऱ्यांक आमच्या इश्टां मित्रांक आमी भेटूंक वेता जेन्ना आमी पिडेंत पडटा तेन्ना वाट चलून आमी दोतोराशी वेता आनी अशेंच कितें मोगाचें बाबेनो कांय म्हयने फाटीं एक मनीस वाट चलून पिलार पावून सोरलो ब्रेस्ताराचें 9:30 मीस सोंपले उपरांत हो मनीस म्हाका भेटलो आनी म्हणूंक लागलो फादर दिसतूच गेल्या म्हयन्याक दुसऱ्या ब्रेस्ताराक हांव हांगासर मिसाक आयिल्लो आनी मिसाक येता आसतना म्हज्या मनांत हांव एक वायट नियाळून आयिल्लो पूण मिसांत वांटो घेवन थोडो भोव वेळ मानेवोत आंगल्याच्या तुमलाशी सारले उपरांत निराश जाल्लो तो बुजवण घेवन परत हांव म्हज्या घरा गेलो पूण जालें कितें जेन्ना हांव आयिल्लो तेन्ना आमच्या घरांत एक तोंटो उप्रासलो म्हजी आवय मदें आनी घरकारी मदें व्हडलें केस्तांव जालें आनी म्हाका सुसेग कसो ना जालो
आनी म्हजो जीव हांव होगडायतलो म्हूण सुइसायड करतलो म्हूण हांव भायर सरलो. पूण जेन्ना पिलारच्या जंक्शनार पावलो तेन्ना हांवें पळयलें जायतो लोक वेता. तेन्ना म्हाका नियाळ जालो की आयज ब्रेस्तार हांवूय वयर पिलार चडून वेतलो. पिलार पावलो आनी जिस्तूच गेल्या म्हयन्याक दुसरे ब्रेस्ताराक जे तूं मीस समोर जालो ते मिसांत हांवें वांटो घेतलो. थोडो भोव वेळ मानेवत आगलेच्या तुंबलाशी सारलो आनी म्हजें मन बदलून हांव घरा गेलो. अशेंच कितें मोगाच्या भावमिनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. जेजूचे दोग शीस सगळेच निराशी जावन जेरुसलेमसान ते एमाउसाक 11 किलोमिटरांची वाट चलून वेतात. कित्याक ते जेरुसलेम सोडून एमाउसाक येतात ते आमकां शुभ वर्तमानकार लूक सांगना. पूण ते सगळेच निराश जाल्ले कित्याक ते धरताले की जेजू तांकां सोडयतलो. जेजू इस्रायलाचो बरवंसो म्हूण ते सजमतले. पूण ह्या जेजूक ताणें धरलो, ताका जिवेशी मारलो, जेजू मेलो. ते आतां सगळेच निराश जावन वेतात. वेता आसतना जेजू तांचे मदेगोत येता आनी तांचे मदेगोत मिसोड जाता. तांकां पवित्र उतराचो शुभ वर्तमानाचो तांकां जेजू शिकोवन दिता. तांकां उस्कुटावून सांगता सोम्यान कोश्ट सोंसूंक जाय, ताणें मरूंक जाय आनी पुनो जिवंत जावंक जाय. हें तांच्या मनांत रिगोना. जेजूक वळखना जावंक तांच्या दोळ्यार कितेंय तरी आयिल्लें अशें आमकां शुभ वर्तमानकार सांगता. जेजू वाटेर पावना फुडें जेजू मुखार वेता कसो दाखयता आनी तेन्ना हे शीस म्हणटा ये आनी आमगेर राव. तेन्ना जेजू तांचे बराबर वेता. आनी जाता कितें, जेजू जेवणाक बसलेलो आसतना उंडो घेता, देवाक दिनवासता, तो मोडटा आनी त्या शिसांक दिता. तेन्ना मोगाच्या भावमिनो ह्या शिसांचे दोळे उगटे जातात आनी जेजूक ते वळखतात. आनी तेन्ना ते म्हणटात तो आमचे लागीं वाटेर उलयता आसतना आमची काळजां भितरल्या भितर लासताली न्हय. पूण जेन्ना ते वाट चलताले तेन्ना तांकां कांयच प्रभाव जालो ना. पूण जेन्ना हे उंड्याचे मोडणीन ते वांटो घेतात तेन्ना मोगाच्या भावमिनो हे शिसांचे दोळे उगडटात. सांगूंक सोदता तें हेंच, जेन्ना आमच्या जिवितांत निराशीपण, कोश्ट, त्रास, आटेविटे, पिडा येता, जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना मोगाच्या भावमिनो हें आमचेर आयिल्लें विघ्न सगळेंच पयस जाता. कित्याक पवित्र मिसाचे भेटेंत बोळ आसा. जेजू उंडो घेता, बापाक दिनवासता, तो मोडटा आनी आपल्या शिसांक दिता. आनी हेंच कितें मोगाच्या भावमिनो दर दिसाक आमच्या जिवितांत करूंक आमकां एक आव्हान. पवित्र मिसाचे भेटीन वांटो घेतले उपरांत हे पवित्र आल्तारार आमचे सगळे काळजाचे ओत्रेक देवाक उबारले उपरांत आमच्या जिविताच्या आल्ताराक जेन्ना आमी आव्हानाक फुडो करता तेन्ना आमचें जिवीत देवाचें देणें म्हूण मानून घेवंक, देवाक दिनवासूंक, आमचें जिवीत मोडूंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें. आनी तेन्ना मोगाच्या भयणो आयचो हो विशय व्हरता बरीच जाता. आमचे भाग्यवंतपणाक पावूंक मानेवंत आग्नेच्या पावलांनी सांगताक चलुया. आमचे भाग्यवंतपणाक आमी पावतले जाल्यार आमच्या जिवितांत येतल्या आव्हानाक आमी फुडो करूंक गरजेचें. आनी आमच्या जिविताच्या आव्हानाक आमी फुडो करतले जाल्यार आमकां देवाच्या कृपेची, देवाच्या सासायेची गरज. हेंच कितें मानेवंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत केलें. पवित्र आल्तारार मी समोरंबलें खरें, पूण आपल्या जिवितांत मोगाच्या भयणो हें मिसाचें बलिदान तो जियेलो. आपलें जिवीत देवाचें देणें म्हूण ताणें मानून घेतलें. आपल्या जिवितांतल्यान सदांच आपलें जिवीत निर्मोड सांबाळूंक तो वावुरलो. जेन्ना मानेवंत आग्नेलाक तो निमणो सेरमांव करता आसतना आताक आयलो तेन्ना मानेवंत आग्नेला लागीं विचारलें तुका कुमसार करूंक जाय, आनी मानेवंत आग्नेलान कुरू करून सांगलें आपणाक कुमसाराची गरज ना. म्हणजे मानेवंत आग्नेल आपल्या देवाक रूप पळोवंक तयार आसलो. मानेवंत आग्नेलान जिवीत हें देवाचें देणें म्हूण मानून घेतलें आनी तें सदांच ताणें निर्मोळ सांबाळलें. आपल्या जिविताच्या देण्या पासत ताणें देवाक दिनवासलो. म्हणजे आपल्या जिवितांतल्यान सदांच दुसऱ्यांक बेसांव जावंक तो वावुरलो. जर तो देवान आमकां हें जिवीत दिलां, हें जिवीत आमचे पासत खर्चूंक न्हय,
पूण आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण हाडूंक मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत हेंच करता. आपली इच्छा फाटीं दवरून देवाचे इच्छेक आपली मान बागयता आनी आपल्या वडिलांक जाय तें करूंक तो वावुरता. एक दीस मानेवंत आग्नेलाक सांगलें उमक्या जाग्यार वचून तुवें मीस संबरोवंक जाय. तेन्ना मानेवंत आग्नेल पिडीन आसलो. ताका जोर आयिल्लो, भारी तो कश्टवतालो, पूण आपल्या वडिलाची उतर वयर दवरून मिसाचें बलिदान तो भेटोवंक वेता. तिसरी स्वातेर मोगाच्या भावमिनो आमी आमकांच मोडूंक गरजेचें. आमकां मोडप म्हणजे कितें? जें कितें म्हाका आवडना, जें कितें म्हज्या फायद्याचें न्हय पूण म्हज्या पेल्याच्या फायद्याचें तें करूंक गरजेचें. आनी तेन्ना मोगाच्या भयणो आमी आमकां मोडटा. मानेवंत आग्नेल गरीब, ताचे लागीं दुडू आसोंक नात, पूण कोणूय गरजेक सांपडून ताचेशी पावत जाल्यार आपणाचें पडून नासतना दुसऱ्याचे गरजेक तो पावतालो. एक दीस एक दुसऱ्या धर्माची वस्तुरी मानेवंत आग्नेलाशी येता आनी आपलो तोंटो मानेवंत आग्नेला फुडें दवरता. आपले धुवेक लग्न करूंक आपल्या लागीं दुडू ना. जेन्ना मानेवंत आग्नेल हे वस्तुरेक सांगता तेन्ना मोगाच्या भयणो मानेवंत आग्नेल दुसऱ्या कडेन मागून हे वस्तुरीची गरजेक तो पावता. आपणाकूच तो मोडटा. आनी तिसरी चवथी सुवातेर मोगाच्या भयणो आमी आमकांच दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें. तेन्ना आमी आमकां दुसऱ्यांक दिता तेन्ना जायते फावटी आमकां दूख लागता, कित्याक हांव म्हाका आवडना तें करता. मानेवंत आग्नेलान सदांच दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. एक सेमिनरीस जाका टीबी जाल्ली ताका एका कुडीन दवरलो, बंद केल्लो रूम. तेन्ना हो सेमिनरीस सगळोच निराशी जाल्लो. असल्या वेळार मानेवंत आग्नेल आपल्याच्या जिवाची पर्वा करिनासतना ह्या सेमिनरिस्ता सांगताक आपलो वेळ सारता. हे भाशेन मानेवंत आग्नेल आपणाकूच मोडूंक फाटीं सरोना, आपणाकूच दिवंक फाटीं सरोना. मोगाळ भावमिनो हेंच कितें आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरजेचें. हे पवित्र मिसाचे भेटीन वांटो घेतल्या उपरांत आमच्या जिविताच्या आल्तारार आमच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूंक आमकांच मोडूंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक. आनी अशें करतलें जाल्यार कितें गरजेचें काय मोगाच्या भयणो? पयले सुवातेर गरजेचें तें म्हणल्यार आमकांच आमची ओळख आसूंक, टू नो आवर सेल्स. जेन्ना आमी आमकां वळखता आमचे गूण आनी आमचे अवगूण तेन्ना मोगाच्या भयणो आमची वागणूक वेगळी जाता. जेन्ना म्हाका म्हजी स्वताची ओळख आसता तेन्ना म्हजी वागणूक वेगळी जाता. जेन्ना हांव म्हाका वळखता तेन्ना हांव दुसऱ्यांक ओळखूंक पावता. जेन्ना म्हाका स्वताची ओळख ना हांव दुसऱ्यांक ओळखूंक पावचो ना. दुसरें गरजेचें तें म्हणल्यार मोगाच्या भयणो जसो हांव आसा तसो म्हाका मानून घेवंक. जावं म्हाका गूण आसात, म्हाका अवगूण आसात. थोड्यो वस्तू म्हज्या लागीं करूंक जातात, थोड्यो वस्तू म्हज्या लागीं करूंक जायनात. हांव मोठको, हांव लांब, हांव मोठो, हांव बारीक, हांव रुंद, हांव ओशीर, हांव काळो, हांव गोरो, हें सगळें हांव म्हाका मानून घेता. जाच्या सांगाताक हांव जियेतां, भोंवतां आनी रावतां ताका मानून घेवंक सोंपें जाता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावमिनो हांवेंच म्हजो मोग करूंक गरजेचें. जर तर हांवें तुमकां विचारीत तुमी तुमचो मोग करतात आनी तुमी मोठ्या ताळ्यान म्हणटलीं आमी आमचो मोग करता. पूण फुडलो प्रश्न जर तर हांवें तुमकां विचारीत तुमचे 3 बरे गूण कितें सांगशात तेन्ना मोगाच्या भावमिनो फुडें आमी घुस्पा गुंदोळाक सांपडटले. आमचे भितर कितें बरें आसा तें आमी नकळो. जर आमचे भितर कितें बरें आसा तें आमी नकळो जाल्यार आमचो आमी मोग कसो करतले? तर मोगाच्या भावमिनो स्वताची ओळख घेवया, स्वताक जसो आसा तसो मानून घेवया, स्वताचो मोग करुया. आनी तेन्ना मोगाच्या भावमिनो आमी दुसऱ्यांक ओळखूंक पावतले, दुसऱ्यांक जशीं आसा तशीं मानून घेवंक पावतले आनी दुसऱ्यांचो आमी मोग करतले. आनी तेन्ना मोगाच्या भावमिनो आमी भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार चलूंक पावतले. हेंच करूंक मानेवंत आग्नेलाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. उबी रावया. भाग्योत्पणाचें जिवीत आमी जियेते जाल्यार आमकां देवाच्या कृपेची गरज. हेंच मनान धरून आमच्यो गरजो आनी आमचे आवडे दोनूय देवाक उबारुया.
आमच्या पाप सायबा बिस्पा याज्ञिका आनी सोर पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले पोरजेक ताणें सोर्गीचें राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनीक बाग्योनपणाची वाट दाखोवंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनीक ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत पिडेक लागून वो कसले गरजेक सांपडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. तांचे गरजे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अनुभवूंक आपल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेकोवणी मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या गोंयच्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचो आनी मागण्याचो फळ कसो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सोबेन बेगीनच बाग्योंत म्हूण परगटूंक आमी मागतना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा बाग्योंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. मान्यवंत आग्नेलाची मजत मागतल्या ताच्या भोगतांक तेच परी हो 10 दिसांचो समारंभ घडोवन हाडूंक बारी वावुरतल्या सगल्या व्हॉलंटियर्स पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशल्स आनी तशेंच पिलार सोस्तेच्या बऱ्या देखणारांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उपोट बेसांवांनी भरूंक आमी देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव मोगाला बापा, व्हडा पवार्थान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान तुज्या मनाक आनी आमच्या आदावाक उपकारता जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Suka fula costa cate, ezau gele cine vate, ata papa petu tuka, ulia ani soya vanga. Ece ami sumur pita, te tu madun ke murmata. Malgoriacia masarokta, विसरून तुगे दयाळपणा. जे आमी समोर पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान विसरून तुगे दयाळपणा. You
तिने किरण आता बापा भेटूक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा जे आमी समोर पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता आलगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दयाळपणा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र नांवांत सर्वेस्पोर मानून घेवंक बापा व्हडा मोगान आमकां मरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिनवासून हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तुका कोनवाळेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोय आसूं आमची कालचां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया होयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गींच्या जेरुसलेमाक पावलेल्या आमच्या भावां भयणांचो सासणीक गाजता वाकाणणीचो ताळो पळोवंक प्रताप आपल्या व्हडट्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोश पवित्र सोबेचो आमी तुजे अस्कोत वाटसुऱ्या भुरग्यांक भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेता ती आदार घेवन तांची देखीन आनी मागण्यांन वैभवान आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सोदतात धावी धावी आनी सोमेस्त तुज्या दुतां भोगतां सांगती आतां हांव निरोन तरी तुजी स्तुती आमी गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचो उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसण मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गोत पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवून दारा आमची
सोडवून बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुण रगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया तांचे पासत मागुया. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुसे वजे बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थन आमी भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमयातून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. जेवणाच्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Gesù io tu io Baba boyni bedok yo Alzan tamcha ravuk yo Shivit amche bodluk yo Moga Gesù io tu io Baba boyni bedok yo Alzan tamcha ravuk yo Chivit amche bodluk yo Kotai tuji bitudi Uzvonam kaha tuji Sontos tuzo amkadi Favor bitli bolaki Kotai tuji bitudi Uzvonam kaha tuji Sontos tuzo amkadi Favor bitli bolaki Moga Gesù io tu io Baba boynik betok yo Alzan tamcha ravuk yo Chivit tamche bodluk yo Moga Gesù io tu io Baba boynik betok yo Alzan tamcha ravuk yo Chivit tamche bodluk yo Moga tirai bavarta Kushyo gotai viswasan Kalza peto ya jona Eva pelia chamoga Ona tirai bavarta Kushyo gotai viswasan Kalza peto ya jona Eva pelia chamoga Moga Gesù io tu io Baba boynik betok yo Kalzan gracia ravuk yo Chivit tamche bodluk yo Moga Gesù io tu io Baba boynik betok yo Alzan tamcha ravuk yo Chivit tamche bodluk yo Sogleak amka khatiko Tuche sarkin irmoto Sogleak kore mogalko Tuzo Gesù rukarko Sogleak amka khatiko Tuche sarkin irmoto Sogleak kore mogalko Tuzo Gesù rukarko Moga Gesù io tu io Baba boynik betok yo Kalzan tamcha ravuk yo Chivit tamche bodluk yo थोड्यो घोडयो दोळे दापून जेजू आमच्या भितर आयिल्लो आसा ताका नमस्कार वंदन आर्गां दिवया
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, हे जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोल दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमच्या सासणाच्या सुखाचो बरवंसो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. बसूया. सगल्यांक तुमकां आनंद भरीत खुशाल मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यातिथीचो दीस आवडेता. मानेवंत आग्नेलान तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर जायते आशिर्वाद देवा कडल्यान मागून धाडूं आनी तुमच्या गरजांक तो पावूं म्हूण आमची मागणी. कांय कळोवण्यो. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायतीं सोयीबावडती अजापां जातात तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत तुमी येवचें. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळलो उपकार डॉमिनिक रॉड्रिक्स होनावर टावन हांगा आयिल्लो आसा. तो अशें आमकां कळयता. ऑगस्टाच्या 20वेर हांव दोतोराक मेळूंक गेलो कित्याक म्हजे पांय आनी फाटीचो कोंडो म्हाका खूब दुखतालो, चलूंक पर्यंत जायनासलें. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो मेंगळुराक, तांणी सांगलें MRI करची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्या प्रमाणे ही MRI केल्या उपरांत गोमून आयलें म्हजी कोमराचे मुणे झल्ल्यात म्हूण. आनी तांणी सांगलें असल्या परिस्थितींत 10 लोकां मदें फकत 3 बरे जावची शक्यताय आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें आतां म्हाका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो, गाबरलो, कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या आकांताच्या वेळार हांवें मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवल्या. मानेवंत आग्नेलाक हांव दिनवाशी आनी हो उपकार परगट करतलो म्हूण हांवें सांगलेलें. त्याच बरोबर म्हाका होनावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या नोवेना मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक एक संदी मेवली. मागता बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर म्हूण. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी हेच उपकार मेळूंक मागणें आमी म्हणुया. आनीक एक पावट आमच्यो गोरजो, आमचे हाल उपद्रे, आमची पिडा देवाच्या हातांत, मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान आमी घालुया. सगळीं बरोबर स्क्रिनीर हें मागणें आयिल्लें आसा, तर तुमी तें सांगाता म्हज्या वांगडा म्हणचें व्हडल्या आवाजान. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता.
तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता हांव. आतां आमी सगळीं मानेवंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक सांगाता व्हडल्या आवाजान म्हणुया. ओगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून पिडेवंतांचेर मागणे इगोर्जेंत आसतले निमण्या आशिर्वादाक आमचो मानो आमी बागावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. साईबाबो काकलूत तुजी आनी ओ गोरी पदवी दया करून पदेशांची दी आनी आमकां आस्कारी. दया करून पदेशांची दी आनी आमकां आस्कारी. गोंया शाराचो पादी आग्नेलो आमचो दिवन मान ताका अवताराचो मागूय तूं आवडो सगळ्यांचो दिवन ताका अवताराचो मागूय तूं आवडो सगळ्यांचो.